नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या रेवकार हांव गौरीश बामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. विकसीत भारताच्या दृष्टिकोनांतल्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणान केलो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर. 2047 मेरेन भारताक जागतीक नेतृत्वा कडेन व्हरपाची दवरल्या मोख. गोगळ हावसिंग बोर्ड खून प्रकरणात आनीक 3 दुबावितांक अटक. ह्यान पयलीं अटक केल्ल्या 4 दुबावितांक सुनायल्या 7 दिसांची पुलीस बंदखण. आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक. नुव्या ग्रामसभेत नक्षा सर्वेक्षण आणि गांवच्या शारीकरणाक थळाव्यांनी केलो विरोध. ऑडिट रिपोर्ट आणि वर्सुकी अर्थसंकल्प ग्रामसभेत केलो मंजूर. मसणभूंय कडेन वचपी वाट आडयल्ल्यान चाळवले मया. तिखाजन वाठारांतले लोक मसणभूंय आनी पारंपारीक वाट जाय म्हणून तिखाजन थळाव्यांची मागणी. वाळपय पुलिशेन चोल्ला घाट वाठारात सुमार 700 ते 800 किलो बेकायदेशीर गोमांस केले जप्त. दोगा दुबावितांक घेतल्या ताब्यात. फुडलो तपास चालू. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय. आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया जाला खर्च. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शारी वेवहार मंत्री तोखन साहू हांची लोकसभेत लेखी जाप. आणि आता खबरो विस्तारात. गोगाळ हावसिंग बोर्ड जाल्ल्या खून प्रकरणात आनीक 3 दुबावितांक अटक केलेली आसा. फातोर्डा पुलिशेन अटक हांकां केलेली आसा. ह्यान पयलीं पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्ली. तांकां JMFC कोर्टात 7 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्ली. देखून ह्या प्रकरणात आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक जाल्ल्याचें कळटा. गोगळ हावसिंग बोर्डातल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर अली खानजादे खून प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 3 दुबावितांक अटक केल्या. अली खानजादे हाचेर सुरी हल्लो करून ताका जिवेशी मारपाची घडणूक शुक्रारा घडिल्ली. ह्यान पयलीं ह्या प्रकरणात दुबावीत अक्रम खान, उबेद मकंदर, आलम सय्यद आणि रिजवान शेख ह्या 4 जाणांक अटक केल्ली. तांकां JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. देखून आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर फातोर्डा पुलीस निरीक्षकाची तडकाफडकी बदली केल्याचें कळटा. पुलीस निरीक्षक नेथन आल्मेदाची राखीव दलात बदली केल्या. सांगेचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायक हाचे कडेन फातोर्डा पुलिशेचो अतिरिक्त ताबो सोपयला. शुक्रारा सुन्नी गुलिस्तान मशीद जी हावसिंग बोर्ड गोगळ हावसिंग बोर्ड हांगा आसा थंय अली खानजादे हाचो खून जाल्लो आनी ह्या प्रकरणाक फातोर्डा पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली. पयलीं तांणी 2 जाणांक अटक केली. मागीर रातभर कॉम्बिंग ऑपरेशन करून आनी 2 जाणांक अटक केली आनी तांकां काल कोर्टा मुखार दवरून तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी कोर्टान दिल्ली आसा. त्याच बरोबर काही जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयल्ले. जवळ जवळ 10 जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयल्ले आनी ताजे नंतर काल तपास करून जातकीर काल राती म्हणल्यार 3 जाणांक अटक केल्ली आसा फातोर्डा पुलिसांनी. सो टोटल जी अटक आतां पर्यंत ह्या खून प्रकरणाक जाल्ली आसा ती 7 जाणांक अटक जाल्ली आसा. आनीकय धरपकड चालू आसा. पुलिसांचो शोध चालू आसा. हे हातूंत भितर कारस्थान कोणें केलां काय कितें हाजी कॉन्स्पिरसी ही काय कितें हाजोय तपास पुलीस करतात. इतली मजगतीं SP सावथान काल राती एक वायरलेस मेसेज काडून फातोर्डा पुलीस ठाण्याचो निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाची तडफाफडकी बदली रिझर्व हातूंत केल्ली आसा, रिझर्व लायनीक केल्ली आसा. आनी फातोर्डा पुलिसाचो चार्ज जो आसा तो जितेंद्र नायक जो सांगे पुलीस स्टेशनाचो PI आसा ताचे कडेन दिल्लो आसा. हाजे फाटल्यान मेन म्हणजे हे खुनाचो तपास सारको जालो ना म्हणून ताजी ट्रान्सफर केल्या अशें ह्या घडणुकेच्या फाटल्यान म्हणजे जी घडणूक घडली मशिदीक थंय पुलीस बंदोबस्त आसपाक जाय आशिल्लो तो पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो आनी पुलीस बंदोबस्त आसतना वो खून जाला अशें हाजेर धरून SPन ही ट्रान्सफर केल्या अशें पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळटा. ही जी बातमी नाथन आल्मेदाची ट्रान्सफर जेन्ना सोशल मिडियाचेर आयली म्हणजे टीव्हीन जेन्ना ब्रेक केली ताजे नंतर ताजेर सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया उमटपाक लागिल्ल्यो आसा. लोकांनी पुलीस इन्स्पेक्टर बरो आनी ताजी ट्रान्सफर कित्याक केली, पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय कितें असो एक हे मारिल्लो आसा. नाथन आल्मेदा हाणें खुबशीं प्रकरणां जी ताजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक जाल्ली ती रोखड्या रोखडी सॉल्व केल्ली आसा. तातूंतलें एक उदाहरण म्हणजे मुंगूल गँग वॉर. मुंगूल गँग वॉरा भितर ताणें जवळ जवळ 26 जाणांक अटक केल्ली आनी टायमा भितर चार्जशीट फायल केल्ली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणीकर.
पणजे स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय जाल्यात, जाचेर आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया खर्च केल्यात। एका प्रकल्पाचें काम सध्या चालू आसा, जाका 8 कोटींचो खर्च अपेक्षीत आशिल्ल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्री तोखन साहू हांणी लोकसभेंतल्या लेखी जापेंतल्यान दिली। स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत शारांच्या विकासा वांगडाच गुन्यांवकारी घडणुकांचें नियंत्रण हाडपा खातीर निरीक्षण शारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात, दायज थळां सांबाळप, बाजारपेठांचो पुनर्विकास करप तशेंच चोरयांचेर आळबंद हाडपा खातीर गरजेच्यो वेवस्था केल्ल्याचें लोकसभेंतल्या लेखी जापेंत नमूद केलां। तुवें हॉस्पिटल 2 तारखेक सुरू जातलें। 3 तारखेसावन लोकांक ताचो अणभव घेवपाक मेळटलो। मात हॉस्पिटल पुराय सुरू जाय मेरेन समिती कशीच फाटीं सरची ना अशें तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें। तुवें हॉस्पिटला खातीर 1 फेब्रुवारी सावन जाहीर केल्लें आमरण उपोशण कांय दीस फुडें धुकल्लां म्हणून तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन म्हायती दिल्या। तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेली 2 वर्सांच्यान ही जी चळवळ चालू आसा त्या चळवळीक लागूनच ह्या GMC लिंक हॉस्पिटलाची ही तयारी चल्ला आनी ती सुरू जावपाची तयारी जायत आसा। पूण आमी ज्या पद्दतीन म्हटलां की फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावनी आनी मागीर ताजें विधिवत इनॉग्रेशन किंवा लोकार्पण करचें, पूण सरकार 2 फेब्रुवारीक हें सुरू करूंक सोदता। आमी अजूनय ह्या ज्या दिसा उद्घाटन आसा त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक धरून आमी आनंदी ना, आमी खुशालकाय ना, इतक्याच खातीर की आमी जी पेडणे वासियांनी किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी जे स्वप्न पळयलें की एक पूर्ण स्वरुपाचें हॉस्पिटल जशें तें प्रोजेक्ट केल्लें 2013 सालान तें हॉस्पिटल 2 तारखेक उक्तावण जातलें, पूण तशें जायना। OPD सुरू जातात आनी उर्वरीत हॉस्पिटलाची जी सोयी सुविधा आसात त्यो सोयी सुविधा कांय तेंपान मेळटा पळयतले आनी लोकांनी ताचो अनुभव घेवचो। कारण आयज पेडणे तालुक्यात अशी सगळे कडेन वार्ता जाला की आमकां 2 तारखेक हॉस्पिटल सुरू जाता आनी आमकां ताची सेवा मेळटली। तर लोकांनी ह्या सेवेचो 3 तारखेच्यानूच हांगा लोक येवपाक सुरू जातले की हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जाय मेरेन समिती कशीच ओगी रावची ना, कशीच शांत रावची ना। त्या समितीची मागणी ज्यो आमी प्रत्येक आमदाराक, मुख्यमंत्र्याक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ सेक्रेटरीक लेखी स्वरुपान दिल्ली आसा त्यो अश्यो की हांगा ज्यो पूर्ण स्वरुपाचे सगळे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावचे, ताका लागून जी एस्टिमेट आनी जी टेंडरां काडल्यात आनी जांचो टायम दिला त्या टायमाच्या भितर ते सुरू जातले काय ना हाजे कडल्यान आमकां सरकारा कडल्यान उतर जाय आशिल्लें। हाजे उपरांत आमी थोडे दीस एक म्हयनोभरा भितर, कारण टेंडरां फ्लोट जाली ताजोय टायम पिरियड सोंपला, तर तातूंत ते सगळे सुविधा उपलब्ध जातले काय ना हाजेर आमी दोळ्यांत तेल घालून लक्ष दितले आनी ह्यो ज्यो मागण्यो आमी केल्ल्यो आसात त्यो मागण्यो पुराय जर जायनात जाल्यार आमचे जे फुडलो जो स्टेप आसा तो आतांच ठरिल्लो आसा की आमी आमरण उपोशणाक प्रारंभ करतले आनी हे आमरण उपोशणाक आमी समितीतले सगळे सदस्य बसून, कारण हो आरोग्याचो प्रश्न आसा, हांगा राजकीय हेतू कोणाचो ना। 2 वर्सां फाटीं आमी हे तुवें हॉस्पिटल चालू जावचें म्हणून एक चळवळ सुरू केल्ली। आमी जेन्ना सुरू केले 28 जुलय ह्या दिसा आमी 24 त्या दिसा मेळ्ळ्या उपरांत एक रोखडेच इमिजिएटली एक 30 तारखेर ताजें टेंडर जालें आनी आमचो जो डिमांड आसलो, मेन डिमांड म्हणटा तो फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जावचें, जे शिफ्टिंग जावचें न्हू आनी ते जे जशें तेजें प्लॅनिंग आसलें ते तरेन ते सुरू जावचें हो आमचो मेन डिमांड आसलो। आतां ह्या 2 वर्साच्या काळान खंय तरी फुडें गेला ते आनी 21 एक ताका मेन जी हॉस्पिटलाची गरज आसता, मेडिकल गॅस, मागीर स्टेरिलायझेशन युनिट, ऑपरेशन थिएटर्स हाका सरकारानूच 21 सँक्शन दिल्ली, पूण तेजी टेंडर्स काडूंक नासले। आतां हेचे टेंडर्स 30 डिसेंबर
25 आणि 9 जानेवारी 26 ह्या दिसाचे टेंडर्स काडल्या आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताका 4 म्हयने ते काम करपाक तेजी मुदत आसा ती 4 म्हयने आनी ताजी अजून वर्क ऑर्डर जावंक ना. म्हणटच हे इनकम्प्लीट हॉस्पिटल सरकार चालू करूंक सोदता. आमकां जाय फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जाल्ली, जी पयल्या दिसा आमचो डिमांड आसलो तो आयजूय कायम आसा. आतां जे सुरू करता म्हणटा ते लोकांक ताजो अनुभव घेवच्या खातीर आमी थोडे दीस आमचे हे जे आंदोलन आमचे प्लॅन आंदोलन आसा ते ताका थोडे दीस आमी विसव दिता. 3 फुकट गॅस सिलिंडर दिवपाचें आश्वासन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान भाजपाचेर टिका केली. भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांत 3 फुकट गॅस सिलिंडर 24 वरां उदक दिता म्हणून सांगिल्लें, मात 3 वरां उदक दिवपाची खंयची गॅरंटी सध्या ना. तेच अधिवेशनात हे सांगतात अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. फुकट गॅस सिलिंडरा विशीं तांचे कडेन स्पश्ट जाप ना. बायलांची फटवणूक केला अशें विजयाचें म्हणणें आसा. नोकऱ्यो ना आनी भाजपाचेच लोक नोकऱ्यो विकतात अशें विजय सरदेसायान आरोप केल्यात. कित्याक बायलांचो जो अपमान करता, बायलांक जो एक सेफ्टी दिवंक शकना, बायलां कडेन कॅट करता, उतर दिवन कॅट करता, त्या मनशाक आनी त्या सरकाराक आनी त्या पक्षाक तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या दोळो शिकोवंक जाता. ही परिस्थिती आहा. गेल्या 5 वर्सां पयलीं इलेक्शन जालें. इलेक्शनाक तुमकां कितें सांगलें? 3 गॅस सिलिंडर फुकट मेळटले. सांगलें हो सांगू ना? मागीर कितें जालें? तुम्ही सगळ्यांनी म्हळ्यार तुम्ही न्ही पूण दुसऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी मतां मारली, बीजेपीक मारली, काम जालें, वयस मेलो. मागीर तांचे आतां बायलांक जर विचारलें, तांचे महिला कोण ती अध्यक्ष कितें आहा तांकां विचारली, तर ती म्हणटात ना आमी आमचे दामू नायकाक विचारूंक जाय, प्रमोद सावंताक विचार. कसली फकाणाय? उतर दिल्लें कोणें? गोंयकारांक एक मॅनिफेस्टोन उतर दिल्लें न्ही की 3 गॅस सिलिंडर दितले म्हणून. तुमकां सांगिल्लें उदक दितलें म्हणून, 24 वरां उदक दितलें म्हणून. आतां असेंब्लीन सांगतात ते 3 वरां पसून दिसाक उदक दिवपाची गॅरंटी ना म्हणून. म्हळ्यार उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक ते मारूंक सोदता, ही परिस्थिती आहा. 3 गॅस मेळ्ळे, 15 लाख दितले म्हणून मोदीन सांगिल्ले, ते आयले. कितें जालें? डॉलर 45 रुपया जातलो म्हणटाले, जालो. सो इकॉनॉमी काबार जाल्ली आहा. नोकऱ्यो ना. नोकऱ्यो ज्यो जाय त्यो नोकऱ्यो बीजेपीचेच लोक विकतात. केसी जाल्ल्यो आहा, तांचे लोक भितर आहात, जेलान पडल्या. केसी कोणे घाल्यो? तांचेच सरकारान घाल्यो. कित्याक घाल्यो? कित्याक कोट्यांनी रुपया चोरिल्ले आहा. ती पुजा नायक म्हणटा तिचे कडेन 17 कोटी रुपया मेळ्ळे. 17 कोटी आयले कशे? उगीच जाता? हे सगळे बीजेपीचे हे एजंट, आनी सगळे एजंट गव्हर्मेंट चलयतात. म्हळ्यार ही जी एजंटगिरी चल्ल्या ही केन्ना तरी सोंपूंक नाका. तुमचो भुरग्यांचो फुडार तुमकां नाका. आनी आज अशें जाल्लें आहा की फुडार गोंयांत ना म्हणून गोंयकार तो पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर वता. भायर वतकर बीजेपी खुशाल जाता. कित्याक? ताजें मत कॅन्सल जालें म्हणून. तो वता तो कोण? तांकां दिसता फक्त क्रिस्तांवूच वतात म्हणून. क्रिस्तांवूच वचना. आतां हिंदू बहुजन समाज पसून वचपाक लागलो. कित्याक हांगा नोकऱ्यो मेळना, फुडार तर हांगा ना, जाल्यार कितें करतले? भायर तर या म्हणून. भायरूय बी आतां आमच्या लोकांक वेलकम ना, थंय तांचें स्वागत जायना. ब्रावन कलर म्हणून तांकां धांवडायतात. तुमची जी भुरगीं आहा, तुम्ही जी आता सुन्यो आनी जावय हाडल्या, तांकां जी भुरगीं जावपाची आहा, तांचो फुडार जर गोंयांत बरो जातलो जाल्यार गोंयकारपण राखपी आनी गोंयचे बरें चिंतपी, जाका आस ना, म्हळ्यार आपल्या खातीर आस ना, अशी लिडरशीप हाडपाची गरज आहा. मसणभुंय कडेन वचपी वाट आडिल्ल्यान मयेच्या तिखाजन वाठारांतले लोक साळावले. आमकां आमची पारंपारीक मसणभुंय आनी वाट जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी लावन धरल्या. मोये तिखंजनाच्या थळाव्या लोकांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सर्वे नंबर 236/2 आणि 236/2A ही जागा डेव्हलप करपाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा. देखून मसणभुंये कडेन वचपी वाटेचेर सध्या आडमेळ निर्माण जाला. ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक चाळवल्यात. आमकां आमची मसणभुंय आनी पारंपारीक वाट जाय अशी मागणी एकठांय आयिल्ल्या लोकांनी मोये पंचायती कडेन केल्या. तर आमचे हे सगळे ग्रामस्थ आसा पळय तिकडचे वार्ड नंबर 4तले हे सगळे आमी एकत्र जाल्ले आसा आयज. कित्याक थंय बऱ्यान बरी आतां दादागिरी चालूच आसा. ते कोण ऑपोजीट पार्टीची कश्यो आसल्यो ह्या आमची गांवची सांगला ते प्रमाणे नागेश आनी आमचो रंगनाथ भाऊ सांगला ते प्रमाणे 8 ते 10 वर्सां 10 पिढयो जावन गेल्यो आसा. कळ्ळें न्हू?
थंय मोसुंडे आसले. मोसुंडे कश्यो आसल्यो 4-5 आमच्यो मोसुंडी आसल्यो कळ्ळें. आयज आमचो मागणें कितें आसा, आमकां 4-5 मोसुंडी नाका, एकूच मोसुंडी आमकां कॉमन दिया. ती बी आमी व्हडली मांग करिना. एक 500 स्क्वेअर मिटराची आमकां सायडीक एक मोसुंडी दिया आनी आमचो तो तेका जर एक्झिस्टींग रोड आसा न्हू, तो रोडा सकट आमकां ती मोसुंडी जाय. इतकोच आमचो गांवचो मागणें आसा आनी कांय ना. तेका लागून हे सगळे आमचे ग्रामस्थ आतां एकी कडेन येयल्ले आसा. ह्यान फाटल्या मिटिंगेक ग्रामस्थांनी लेटर केल्ले आनी आयज ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक आमचो ठराव मांडला आनी तो आमी आतां मांडून पंचायतीन हे केल्लो आसा. ह्याच आमी आमच्या आमदारा कडेन मागता हितून मातशें लक्ष घालून आमच्या मोसुंडीचो प्रॉब्लम मातसो सॉल्व करून दिवचो आनी हे जाता तितके बेगीन जाल्ले आमकां चड बरें जातलें. सपोज जर तुमचो डिमांड पास जालो ना जाल्यार डिमांड हो पास जातलो. कित्याक ही आयची मोसुंडी न्हू आनी आयज थंय हे जाणटे येयले ते अशेंच येवंक ना. सगळे हांगा जाणटे हेज्या पयलींची पिढी आसली. थोडे आतां चलोंक जायना, थोडे वाटेकूय आसा, थोडे येवपाचे आसले ते थोडे घरान उरले म्हणजे येवंक मेळोंक ना. ही पास जावकूच जाय. पास जावची ना अशें आमकां नेगेटीव घेवन वचपाचेंच ना जाल्यार पास जावकूच जाय. आनी आमी सगळे ग्रामस्थ एकी कडेन रावन ते पास जावन घेतलेच. आमचे मोसुंडेचे प्रॉब्लेम जाले. आमी आतां जवळ जवळ 8 पिढयो जाले आमची ते मोसुंडी आसा. तेन्ना आतां कांय कारणान ते कोणी तरी एक ते प्लॉट जाले, 2 प्लॉट घेतले भुतानी म्हणून पडले आनी थंय आमकां आतां ती मोसुंडी थंयसर आमकां वयतले जाल्यार वाट ना. गेट घातले म्हणून आमी ते एप्लिकेशन केलें पंचायतीक. तेजें इन्स्पेक्शन बीन तेंचे हें करून घेतलें, ठराव पास करून घेतलो. म्हणून आयज आमी परत ग्रामसभेक येयले आनी आमी तांकां सांगलें की तुमी येवन सगळे जाण येवन आमचे सारके क्लियर आमकां इन्स्पेक्शन करान हें करा म्हणून. कित्याक आमी सांगलें म्हणून तशें जायना. तेन्ना तुमी सारके थंय येवन पळयात आनी मागीर आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कितें तो दिया म्हणून. इतकें आमी सांगलां तांकां. तेंच्यान सांगलां आमी येता बुधवारा येता 11:30 आनी आमी इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां तुमचो रिपोर्ट कितें आसा पळय तो तुमकां दिता. ऑपोजिशन पार्टी कितें म्हणटा थंय मोसुंडी नात म्हणटा म्हणून आमकां आयज हांगा येवचें पडलें पंचायतीन कळ्ळें. म्हणून आतां त्या खातीर आमी तांकां सांगलां सेक्रेटरीक कितें बाबा तूं यो आनी आमकां माप आनी दी बाबा ती मोसुंडी थंयसर आसा वा ना. माझी वर्ष 81. आमची मोसुंडी 10 पिढी आहे. मोसुंडी 10 पिढी झाली. ते आयज आमकां थंयच्या गेले काय ती जागा कोणी तरी घेतली गेट थंय घातली. आमी आतां फाल्यां कोणी मेळ्ळो समज जाल्यार आमी खंय व्हरपाचें ते बाउन्सर काडून थेयता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जाय जाल्यार दर एका बुथाचेर उण्यांत उणे 50% मतां मेळोवप हो आमचो ध्येय आसा. राज्य आनी जिल्लो पावंड्याचेर ही रणनिती तयार आसा. आतां खरी ताक तुमचे कडेन आसा. नियोजन तयार आसा, फक्त अंमलबजावणी ही तुमची जापसालदारकी अशें म्हणीत राष्ट्रीय भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हाणें भाजप कार्यकर्त्यांक उलो मारलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रत्येक बुथार भाजपाक 50% मतां मेळटली असो संकल्प करपाक जाय. डबल इंजनान केल्लो विकास लोकांक दाखयात. काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, भाजपा म्हणजे विकास हे लोकांक सांगात. शिस्त, समर्पण, निश्चर्यान देश मुखार व्हरपा खातीर वावुरया. राजकारण हे मॅरेथॉन. हांगा गती परस स्टॅमिना चड म्हत्वाचो आसा अशें म्हणत नितीन नबीनान ताळगांव जाल्ले कार्यावळीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडयली. कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है. 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं स्टेमिना का टेस्ट होता है और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है. इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है. 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें नितीन नबीनाक सांगले तुमी म्हजे बॉस आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगले. मात नितीन नबीन आतां भाजपाचो बिग बॉस जाला आनी ताच्या फुडारपणा खाला फुडल्या 5 वर्सांत आमी सगळ्यो वेंचणुको जिखतले असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो.
येवपी नगरपालिका वेंचणूक CCP आनी फोंडा पोट वेंचणुकेत भाजपा भोवमतान जैतिवंत जातल्यो असो दावो मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी तांकां सांगलें की यू आर माय बॉस. हांव तर म्हणटा नितीन नवीनजी इज नाव बिग बॉस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. परत एकदा आमकां आसा तशें 27 परत सरकार हाडपा खातीर म्हाका खात्री आसा तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल हे सगळें काम करता आसतना जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसात तर हांव तांकां सांगपाक सोदतां की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात. म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळी कडेन न्हयकारल्या. गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हाणें सरकाराच्या कामगिरीचेर आपलो खोर विस्वास उक्तायलो. आमच्या मंत्रिमंडळाचेर भ्रष्टाचाराचो एकूय दाग दाखोवपाचें धाडस कोणाकूच जायना अशें दामू नायक हाणें सांगलें. नितीन नबीन सारखे तरणाटे फुडारपण आशिल्ल्यान भाजपा फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आनी 2027 वर्सा सलग 4थे खेपे सत्तेत येतली आनी 27 पैकी 27 जागे जिखतली असो विस्वास दामून उक्तायलो. अशें एक व्यक्तिमत्व आसा, अशें मंत्रीगण आसा, कोणाक एका कापसतात सुद्धा ना की एका तरी मंत्र्याचेर आरोप करचे आणि सांगचे की हाजे कडेन कसलो तरी डाग आसा आणि कसले तरी घोटाळा केला. अशें खंयच आमच्या पक्षान जावना. 2027 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम चौथी बार जीतकर हम माननीय नरेंद्र मोदी को भेट देंगे. 27 नारो. आयज जे विरोध करतात तेच लोक आदी सत्तेर आसतना गोंय खणकाम थांबोवपा खातीर जापसालदार आशिल्ले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. आयज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले, मायनिंग जेन्ना बंद जाले तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना, लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना. आयज हे जे लोक आमकां विरोध करता, तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या, हे जे संस्था आमकां विरोध करता हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले. आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तरच आमी फुडें सरतले, तरच 2027 योग्य तरेन आमी सरकार आमी हाडू शकतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिहार वेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक जागा दाखयली. गोंयांत कितें करचें हें बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाची गरज ना. विरोधी पक्ष युतीत एकठांय आयला, तांकां सारको ध्येय ना. रस्त्यार बसून सांगतात तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना. गोंयचो विश्वास फक्त भाजपात आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक बरेच धारेर धरून तांकां उजरावन काडले. भाजपाची वेंचणुकेच्या ढोलार बडी पडल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आता पालिकेच्या वेंचणुकेचेर पक्षाच्यो बऱ्योच खटपटी चल्ल्या. फोंड्याची पोट वेंचणूक, पालिकेची वेंचणूक आमी ठामपणान जिखतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. 50 वर्साच्या काळात केन्ना कोणे सुविधा दिवंक ना ती भाजपान दिला. रस्त्यार बसून सांगता तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना. जांच्या इतिहासात कोणाचेच पडलेले ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. गोंयचो विस्वास भाजपाचेर आसा. कितल्यो विरोधी पार्टी एकठांय आयल्यो आसत तांकां ध्येय ना, धोरण ना, मोख ना म्हणून तांकां सगळे कडेन न्हयकारला. बिहार वेंचणुकेत काँग्रेस आपली जागा लेगीत सांबाळूंक शकले ना आनी बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या राज्याक कितें करचें हें सांगपाचो अधिकार ना अशें म्हणत ताळगांव जाल्ले बसकेत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत आशिल्ल्या हेर विरोधी पक्षांक बरेच उजरावन काडले. CCPचे इलेक्शन्स मार्च म्हयन्यान केन्ना तरी आसतले. म्युन्सिपालिटी 11 म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन्स येता त्या मे म्हयन्यांतल्यान केन्ना तरी आसतले. आमी सगळ्या जाणांनी सज्ज रावपाक जाय. फोंड्यांतले बाय इलेक्शन्स केन्ना तरी मार्चांतल्यान जातले आनी ह्याच संघटन शक्तीचेर आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी फोंड्याचे इलेक्शन जिखतले, म्युन्सिपालिटी जिखतले आनी CCP जिखतले हे परत एकदा कार्यकर्त्यांक हांव ठामपणे सांगता. गोंयांत सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली. गोंयांत हाज्या पयलीं अशा पद्दतीच्यो योजना केन्ना नाशिल्ल्यो. अरे पुराय राज्याक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणी दिले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात दिले. 50 वर्साच्या कार्यकाळात केन्ना कोणी हेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक नाशिल्लें. आणि दुसरें येता आसत त्या काँग्रेसीक जर पुळको येता आसत जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता, अरे ह्या राज्यात एसटीचो स्टेटस जर कोणी दिलो आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकराक दिलो, अटलजीन दिलो हा. हांगा जर आमकां सांगपाची गरज ना. आम्ही सातत्यात हे सरकार ST, OBC आणि त्याच्या भायर फुडें वचून SC आणि एक स्टेप फुडें वचून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्या लोकां खातीर काम करपाचें जर कोणी केला आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात केला. आणि म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना. जे आज रस्त्यार बसून जे सांगतात
तांच्यांनी ना डेव्हलपमेंट करूंक किंवा ना तांच्यांनी केन्ना एसटीचे कैवारी जावपाक तांच्या पक्षाचो इतिहास काडून पळयात. अरे ज्या पक्षाच्या इतिहासाक केन्ना कोणाचे पडिल्लेच ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसात तर हांव ताका सांगपाक सोदतां की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात. म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळी कडेन न्हयकारल्या. पुराय देशभर हांच्याकडे आत्ताच नुकतेच जाले बिहारातले इलेक्शन की ज्या बिहारातल्या इलेक्शनाक आपले डेपॉझिट सुद्धा वाचूंक शकले ना अशी काँग्रेसची स्थिती आसा. आणि दुसरी आनी एक पार्टी हांगासर गोंयांत आसा जेका स्वता भितर उडयल्लो तेणी आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका येवन सांगपाची गरज ना. अरे जे मंत्री अजूनही भितर आसा त्यांच्यानी आमच्या राज्याक शिकोवपाची गरज ना. गोंयकार समर्थ आसा गोंयचो विकास करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाळपय पुलिशेन चोल्ला घाट वाठारात सुमार 700 ते 800 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 इनोव्हा कारींतल्यान हे बेकायदेशीर गोमांस बेळगांव सावन गोंयांत हाडटाले. ह्या विशीं थळावे तशेंच बजरंग दलान पुलिसांक कळीत केल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतला. इरफान मेहबूब अशें एका दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन गोमांस आनी दोनूय गाडयो जप्त केलेल्यो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. काल आमकां अशी एक टीप गावल्ली की बेळगांवच्यान 2 इनोव्हा गाडयो बीफ घेवन येवपाच्यो आहात. सो आमी बजरंग दलाचे भुरगे आनी लोकल्स वचोन चोल्ला घाटाचेर रावल्ले. रातचे फूल नायट रावले. आमकां सकाळी 7:30 सुमार ते 2 गाडयो इनोव्हा गावल्यो. भितर ऑलमोस्ट 700-800 केजी बीफ आहले जे इनलिगल आहले. 700-800 केजी बीफ आनी 5 ते 6 गायी तेंच्यांनी हाडलेल्यो. थंयच्यान मागीर आमी 112 पुलिसांक कळयलें की अशे 2 गाडयो आमी धरलेल्यो आहा म्हणून. सो पुलीस ताबडतोब पावले आनी तांकां सद्या अरेस्ट करून केरी आउटपोस्टाचेर थंय गाडयो सगळे डॉक्टर बिक्टर आपोवन तेजी सगळी डिटेल घेवन मास कितल्या केजी आहा ते सगळे रिपोर्ट घेवन आतां सद्या तांकां हांगा अरेस्ट केल्ले आहा वाळपय पुलीस. सो हांव मागता वाळपय PI आनी तेजो स्टाफ ते जाता इतले बेगीन आमकां थंय पावन आमकां हेल्प दिली म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. प्लस DSPCA सावथ आमचो जो ऑफिसर आहा तोय ताबडतोब पावन तेणी सगळी इन्क्वायरी केली. चिकोडी बेळगांव टू तेणी सांगला ड्रायव्हरांक आपूण म्हणटा ड्रायव्हर प्लस ओनर तो आपल्या घरानूच विकता म्हणून कारापूर विठ्ठलापूर सांखळी इनलिगली होम टू होम डिलिव्हरी करता. मीठ चालूच आहा ना अशें ना. गोंयांत मेळटा तरी पूण भायल्यान हे कितें हाडटा हेजेर कितें तांकां कितें तरी प्रॉफीट आसतलें आनी हितून कोण भितर आहा तें कांय कळना. परत धरून जा परत हे सेम कामां इल्लिगली तस्करी करता हे गोंयांत हाडून. सगळे जे रोड येतात थंयसर सगळे कडेन एक हेचो पुलिसाचो चॅकपोस्ट आसता. आतां आमच्या हांगासर येवपाक चोल्ला घाटा वयल्यान येवपाक आमकां 2 रोड लागतात. एक लागता तो केरी थंयसर चॅकपोस्ट आहा. बट जांभळी कडल्यान जो देंवता रोड पाली जॉयन जाता थंयसर चॅकपोस्ट ना. सो थंयसर एक कितें तरी करपा जाय गव्हर्मेंटान. बिकॉज इनलिगली गाडयो जेन्ना थंयच्यान येतात देंवतात आनी एकदां वाळपय पावत जाल्यार मागीर तांकां सोदपाक मुश्कील जाता. थंयसर गव्हर्मेंटान कितें तरी हे करून चॅकपोस्ट तरी घालचो थंय. नाल्यार आमी बजरंग दलाचेर रावतात अशेंच रावतले आनी फुडें. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. श्री शांतादुर्गा किटलकान्नीची वर्सुकी जात्रा 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2026 मजगतीत जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इष्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा किटलकान्नीचो आशीर्वाद घेवचो असो उलो देवळाच्या समितीन मारला. जात्रे निमतान 3 दीस भरगच्च कार्यावळींचे आयोजन.
तिसऱ्या दिसा श्रींची महापूजा, आरती महाअभिषेक, सगरादन आरती महाप्रसाद जाले उपरांत दी रॉकर्स बॉलिवूड बँड ऑर्केस्ट्राचे आयोजन जातले. रातच्या 12:30 वरांचेर पालखी शिबिकोत्सव, 1 वरांचेर श्रींची महारथांतल्यान मिरवणूक काडल्या उपरांत या उत्सवाची सांगता जातली. श्री तशेंच तिसऱ्या दिसाची पुराय कार्यावळ मायकल लोबो आनी फॅमिली वतीन पुरस्कृत केल्या.